मोगाच्या अष्टांदू ह्या आयताराक आमी जेजूच्या पोस्नानाची दोबाची परब समोर उरता आनी आयताराक आमकां दर एकल्याक आमचो बातिस्माचो उगडास आमकां करूंक ही परब आमकां उलो मारता। जाल्यार आयचें पयलें वाचप आमकां दर एकल्याक सांगता तें म्हणल्यार देवान मागलोलो आनी विचून काडलोलो आमकां आमचे मदें जुआं बातीस ओडोक दिता। दुसऱ्या वाचपांत आमकां बागेवन पावलू आमकां सांगता तें म्हणल्यार आमकां दर एकल्याक बातिस्मा उद्देशी आमकां जायत्या देण्यांनी आमकां बोललेले आसात। तिसरे सुवातेर शुभ वर्तमानान आमकां आयकूंक मेवता तें म्हणल्यार जेजूच्या पोस्नानाची खबर। जाल्यार ल्हानशी नदर आमच्या जिविताचेर मारतना पयले सुवातेर ल्हानशी गोत तुमकां सांगूंक सोदता। एक फावटी एका पत्रकारान एका टिचरी सोबे एका शिक्षका सोबे अशें विचारलें वय तुजें प्रोफेशन कितें? आनी टिचर शिक्षक सांगूंक लागली वय म्हजें प्रोफेशन जावन आसा हांव क्रिस्तांव। पत्रकाराक दिसलें वय ही घडये शिक्षक जो प्रश्न आमी विचारला ती घडये समजूंक ना म्हणून परतून तिचे सोबे विचारलें वय तुजें प्रोफेशन कितें? आनी हे शिक्षक टिचर परतून सांगूंक लागले वय म्हजें प्रोफेशन जावन आसा हांव क्रिस्तांव। पत्रकाराक दिसलें वय घडये टिचरीक समजूंक ना तिसरे फावटी निमणे फावटी विचारलें वय तुजें प्रोफेशन कितें ओ घडये तुज्या जेवणा कानाक लागून तूं कसलो वावर करता? आनी ह्या टिचरीन सांगलें वय म्हजें प्रोफेशन जावन आसा हांव 24 वरां क्रिस्तांव। ओय म्हज्या भाव भयणीनो हांव आनी तुमी सगळीं आमचें प्रोफेशन कसलें जावं घडये आमी दोतोर जावं टिचर जावं कसलीच प्रोफेशन घडये हे संवसारी वाटेन आमचें जावं पूण आमी सगळीं बातिस्मा वाटेन 24 वरां आमी दर एकलीं क्रिस्तांव। आनी आयची परब आमकां आयच्या दिसाक पयलें सोत आमकां उक्तें कोत्ता तें म्हणल्यार आमकां सगल्यांक बातिस्मा उद्देशी दर एकल्याक विचून काडलेलीं आसात। विचून काडलेलीं आसात देवाचें मिसांव देवाची बरी खबर आमी संवसारान परगट करूंक। जायते फावटी घडये हे संवसारान आमचें दर एकल्याचें प्रोफेशन आमी जियेताना जायते फावटी आमी विसरतात बातिस्मा उद्देशी आमकां क्रिस्ती जिविताचें आपोवणें फावो केलां तें। पूण आयचें परब पयलें सोत आमकां उक्तें कोत्ता आमी घडये कसलेंच प्रोफेशन हे संवसारान जीव आमचें जेवपाचें खावपाचें आमी कोत्तात खरें पूण आमी 24 वरां क्रिस्तीपण जिवीत जियेवपाक आमकां दर एकल्याक उलो केल्लो आसा। हें जावन आसा पयलें सोत आमच्या जिवितान आमकां लागू जाता। आयच्या दिसाक दुसरें सोत आमकां विचून काडल्यांत खरी पूण बागेवन पावलो आमकां सांगता आमकां बातिस्मा उद्देशी सगल्यांक देणी फावो केल्लीं आसात आनी बऱ्यांतली बरी देणी आमकां दिलेलीं आसात। पूण जायते फावटी हे क्रिस्ती जिवीत जियेताना संवसारान आमी जियेताना आमी विसरल्यांत तें म्हणल्यार ही देणी बरेपण दुसऱ्याचेर फांकोवंक। पूण आमकां ही देणी दिल्यात खूद आमकां धरूंक न्हय पूण दुसऱ्यांक बरेपण दिवंक आमचें क्रिस्ती जिवीत जिवंक वो क्रिस्ती आपोवणें जिवंक आमकां दिलेलीं आसात। पूण बागेवन पावलो आमकां सांगता जी देणी आमकां दिलेलीं आसात ती खूद आमकांच न्हय पूण आमी समाजा पासत देवा पासत ही आमी एकामेकाचेर फांकोवंक आनी बरेपण जिवंक आमकां दिल्लीं आसात। ही जावन आसा दुसरी वस्त आनी दुसरें सोत आमकां आयची परब दाखोवन दिता। आयच्या दिसाक निमणी वस्त भाव भयणीनो आमच्या जिवितान बातिस्मा उद्देशी आमकां दर एकल्याक लागू जाता ती म्हणल्यार आमकां क्रिस्ती आपोवणें दिवन आमकां ह्याच देवाच्या पुताची वळख दिल्ली आसा आनी वळख दिल्ली आसा म्हणटच आमकां दर एकल्याक हेच मिसांव फावो केल्लें आसा। आनी मिसांव कसलें काय हे मिसांव म्हणल्यार देवाची खबर आमच्या जिवितांतल्यान आमी ह्या संवसारान परगट करूं। घडये आमी कसलेंच वावर करूं कसलोच धंदो करूं कसलेंच आमचें प्रोफेशन जावं पूण भाव भयणीनो आमकां सगल्यांक एक मिसांव दिलेलें आसा बातिस्मा उद्देशी कार्य आमकां दिलेलीं आसा जी जुआं बातिस्ता दिलेली तीच म्हाका आनी तुमकां दिलेली आसा तें म्हणल्यार देवाचें उतर देवाची बरी खबर आमी ह्या संवसारान परगट करूंक। जाल्यार आयच्या दिसाक हे तीन वस्तू आमकां मागुया आनी परब दर एकल्याक आमकां उगडास कोत्ता
जी बातिस्मा उद्देशीन दिलेली कार्यान जबाबदारी बरे भाशेन आमच्या क्रिस्ती धर्मान आनी क्रिस्ती जिवितान पाडूंक आमकां दिरान बोल ह्या आयताराक हे पोरबे दिसाक सगल्यांक आमकां मागुया.